नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. इंडियन पॅनोरमात सिनेमा वेचतना गुड्डल असावा. 3 वर्सांसावन चल्ला फिक्सिंग. ESGचो आदलो CEO श्रीवास्तवाचो सनसनाटी आरोप. दक्षिणेतल्या फिल्मवाल्यांचो ESG भायर निषेध. रक्षा मंत्री पर्रीकराच्या अध्यक्षतेखाला लष्कराक 16,000 कोटींची आर्टिलरी गन्स व्यवहाराक बावटो. बोफोर्स स्कॅमा उपरांत बंद पडिल्लो व्यवहार. लष्कराक 814 तोफा घेवंक रोखडेच टेंडर. गोयच्या खासदारांनी राशोल, खोला, इब्रामपूर गांव संसद आदर्श ग्राम योजनेखाला घेतले दत्तक. 6 महिन्या भितर गोयच्या समित्यांच्या विकासाचो प्लान. वर्ष 2016 म्हळ्यार गांव आदर्श. सरकार सांगता ते आयकूंक गोठ्यातलो बैल न्हय, योग्य तेच करतलो. विष्णूची उटाच्या मेळाव्यात गर्जना. अनुसूचित जमातीक गृहीक धरचे न्हय, उटाच्या दसकपूर्ती महामेळाव्यात शिटकावणी. आणि GCAच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेवन दोतोर शेखर साळकार लागलो कामाक. बुधवार मेरेन साळकाराची नवी टीम. अध्यक्ष बाळू अनिश्चित रजेर. बाळू म्हणटा राजीनामो दिल्लो ना. खबर विस्तारान. इंडियन पॅनोरमात सिनेमा वेचतना फिक्सिंग आणि गुड्डला सावा चल्ल्यात म्हणून ESGचो आदलो CEO मनोज श्रीवास्तवान सनसनाटी आरोप केला. श्रीवास्तवान एका दिसाळ्यात बरयल्ल्या लेखांत ह्यो गजाली सविस्तर भायर काडल्यात. फाटली 3 वर्सां वर्स 2011 सावन ह्यो गजाली चल्ल्यात म्हणून ताचो दावो. दुसरे वटेन दक्षिण भारतांतले कांय फिल्म मोग्यांनी इंडियन पॅनोरमाचो दर्जो खालावला आणि भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून ESG मुखार येवन निषेध केलो. इंडियन पॅनोरमात सिनेमा वेचून काडटना गुंडला सावा चल्ल्यात म्हूण ESGचो आदलो CEO मनोज श्रीवास्तव उलयता. हो प्रकार फाटली 3 वर्सां जाली चल्ला. श्रीवास्तव म्हणटा, इंडियन पॅनोरमात सिनेमे वेचून काडटना जातात गुंडल सावा. फिक्सिंग करपी फिल्म निर्मात्यांचे निकाल येवच्या पयलींच सेलिब्रेशन. अंदू एका मल्याळी फिल्म निर्मात्याक सिनेमा येवच्या पयलींच रिजल्ट खबर आशिल्लो. ताचेर कांय मल्याळी सिने निर्मात्यांनी हरकत घेतली. इंडियन पॅनोरमात भानगडी करून ज्युरीच्या अधिकाराक कातर. ज्युरीक फकत 2 फिल्मां आंतरराष्ट्रीय सर्ती खातीर प्रिव्ह्यू पॅनलाकडेन धाडपाचो अधिकार. प्रिव्ह्यू पॅनलाचे 30तले अर्दे वांगड्यांनी अर्दी सुद्दां फिल्मां पयलीं आसनात. इंडियन पॅनोरमात 8 फिल्मांक संद मेळना म्हूण आरोप करीत दक्षिण भारतांतल्या कांय फिल्म मोगींनी इफ्फीत घोशणा दिवन निषेध केलो. इंडियन पॅनोरमाचो दर्जो खालावला आनी भ्रष्टाचार चल्ला म्हूण तांचो आरोप. The main reason is so I act in Marathi and Malayalam, so I kind of know the situation in these two languages. In Malayalam especially, last year lots of new young filmmakers have come up who make film in low budget without compromise in an artistic way, without caring about stardom and the regular business notions. So lot of interesting films have come up. And the funny thing is that last 2 years Panorama has completely rejected such initiative, such a wave, didn't even recognize, and then going after box office hits, stardom, and basically things people established players are involved, those films get higher chance. So this has to end. That is what we are trying to demand here. If we look back, Panorama selection which was done 2 years back or last year, what happened to those films? When we look at it, majority of the films start and end at Panorama. We are supposed to pick best of India, give it to the world, and so that these films can actually spread, go to many festivals and get a lot of recognition. It is not happening. But the films which are rejected, those films are actually making, going to Busan and Montreal and Berlin, even Oscar. Liars Dies, which was rejected last year, is the India's unofficial nomination for Oscar. So this is a shameful situation. The Panorama is becoming a joke. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सचिन सुल्लीकर आणि देवेंद्र गांवकार. बोफोर्स प्रकरणाच्या 25 वर्सां उपरांत भारतीय लष्कर आर्टिलरी गन्स घेता. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या अध्यक्षतेखाला रक्षा व्यवहार मंडळान लष्कराक ह्यो तोफा घेवंक बावटो दाखयलो. शेनवारा जाल्ल्या बसकेत DACन 15,750 कोटींचे 814 आर्टिलरी गन्साच्या टेंडराक मान्यताय दिली. 80व्या दशकात राजीव गांधीच्या काळात गाजिल्ल्या बोफोर्स स्कॅमा उपरांत आर्टिलरी गन्साचो व्यवहार रक्षा मंत्रालयान बंद दवरिल्लो. नवो रक्षा मंत्री पर्रीकराच्या फुडारपणाखाला जाल्ली ही DACची पयलीच बसका. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्लीत कामाक लागल्यात.
10 नोव्हेंबराक पर्रीकार रक्षामंत्री जाल्या उपरांत रक्षा वेव्हार मंडळाची पहिली बसका शेनवारा दिल्लीत जाली. ह्या बसकेत माउंटेड गन्स घेवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली. तोफो विकत्यो घेवपा खातीर ह्या आदी काडिल्लें टेंडर कांय कारणां खातीर रद्द करचें पडिल्लें. अर्ज करप्यां मदीं बंदी घातिल्ल्यो कांय कंपनी आशिल्ल्यो. विकत्यो घेयात आनी तयार करात ह्या तत्वाचेर ह्यो तोफो घेतले. 100 तोफो विकत घेवन उरिल्ल्यो तोफो देशांतूच तयार करपाच्या येवजणे खाला ह्यो तोफो घेतले. नव्यान टेंडर काडपाक मंडळान मान्यताय दिल्या. खाजगी कंपन्यां वांगडा भौशीक वाठारांतल्या कंपन्यांकूय वांटो घेवंक मेळटलो. तोफो भारतांत तयार करपाक विदेशी कंपनी वांगडा सहकार्य करपाची मेकळीक भारतीय कंपन्यांक आसतली. हवाई दळाची म्हाल येरादारी विमानां बदलून हेर विमानां विकत घेवपाच्या टाटा सन्साचो प्रस्ताव आनी पायलटांक प्रशिक्षण दिवपी 106 प्रशिक्षण विमानां घेवपाच्या प्रस्तावाचेर कांयच निर्णय जावंक ना. भारतीय हवाई दळाच्या जमीन आनी एअर सेन्सर्स विकत घेवपाच्या 7,160 कोटींच्या खर्चाक ह्या बसकेत मान्यताय दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या तिगाय खासदारांनी दक्षिण आणि उत्तर गोयचे मिळून राशोल, खोला आणि इब्रामपूर हे 3 गांव संसद आदर्श ग्राम येवजणे खाला दत्तक घेतल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ही महत्वाकांक्षी येवजण 6 म्हयन्यां भितर त्या गांवांतल्या समितीन गांवचे प्रस्न आनी गरजेच्यो गजाली मतींत धरून उदरगतीचो प्लान करचो पडटलो. वर्स 2016 म्हळ्यार खासदारांक पुराय आराखडो चालीक लावन गांव आदर्श करचो पडटलो. आतां मेरेन 793 खासदारांतल्या 364 खासदारांनी येवजणेक प्रतिसाद दिला. आदर्श संसद ग्राम योजना चालीक लावपाक 17 नोव्हेंबर ही निमणी तारीख आसली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या ह्या येवजणेक सुमार 55% खासदारांनी अजून पालो दिवंक ना. उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायकान पेडणे तालुक्यांतलो इब्रामपूर गांव दत्तक घेतला. सुमार 3000 लोकवस्ती आशिल्ल्या ह्या गांवांत चडशे शेतकार आसात. लोकांनी आपणाल्यो मागण्यो ग्राम समिती मुखार मांडच्यो अशी सुचोवणी खासदार नायकान केल्या. गांवची कमिटी पंचायत आसतली, गांवांत एक व्हडली समिती केल्ली वतली सगळ्यांक बरोबर घेवन आनी गांवांक कितें जाय तें आमकां सांगतले आनी तांच्या मागण्यानुसार आमी सगळ्यो तांकां ज्यो ज्यो कांय गोश्टी आमकां करूंक जाय त्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक आमची तांकां मदत आसतली. काणकोण तालुक्यांतलो खोला गांव दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान दत्तक घेतला. भलायकी, शिक्षण, शेती, पर्यटन आनी साबार वाठारांची उदरगत करतले. त्या भायर काबदराम किल्ल्याची जतणूक करतले अशें खासदार नरेंद्र सावयकारान सांगलें. ह्या गांवांत सुमार 7,500 लोक रावतात. राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान कुर्तरे मतदारसंघातलो राशोल गांव दत्तक घेतला. राशोल गांवची उदरगतीची येवजण तयार करपाची सुचोवणी खासदार नायकान जिल्लो अधिकाऱ्यांक केल्या. राशोल गांवांत सुमार 90% अनुसूचित जमातीचे लोक आसात. ही विलेज अडॉप्ट करतकीच सरकार गोंयची सरकारच्यो स्कीम थंय लागू जातल्यो, पूण मुगेले पळय एमपीलार स्कीम आसा त्यो बी तितले लेटर लागू करपाक जाय. उदाहरणार्थ हांव टॉयलेट दिवंक सोदतां, हांव एक कम्युनिटी हॉल दिवपाक शकता, हांव एक हाय मार्क लॅम्प दिवपाक सोदतां. ह्यो जर आमी रिकमेंड केल्यो जायत आनी ह्यो जर फास्ट जाल्यो जायत तर विलेज अडॉप्ट करपाक ना. विलेज अडॉप्ट करतना गोंयचे सरकारचे स्कीम लागू करतना एमपीलारचे स्कीम एमपी रिकमेंड करता त्यो त्याच गतीन जावपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वाराणसी मतदारसंघातलो जयापूर गांव दत्तक घेतला. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन रायबरेली मतदारसंघातलो उदवा गांव दत्तक घेतला. राहुल गांधीन अमेठी मतदारसंघातलो दीह गांव दत्तक घेतला. जाल्यार मुलायम सिंगान मलिहाबाद मतदारसंघातलो मालगांव वेचून काढला. मायावतीन अजमगड मतदारसंघातलो तामुली गांव दत्तक घेतला. सचिन तेंडुलकरान आंध्र प्रदेशातले पुट्टमराजू केंद्रीय विद्यालय दत्तक घेतला. संसद आदर्श योजने खाला 13 नोव्हेंबर 2014 मेरेन 364 खासदारांनी गांवां वेचून काढल्यात. लोकसभेच्या 543 खासदारांपैकी 294 खासदारांनी गांवां दत्तक घेतल्या. राज्यसभेच्या 250 खासदारांपैकी 70 खासदारांनी गांवां दत्तक घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.